पेरिस्तारा करसंगी बोरये हांगा जुवान मेनेन वाज हिच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। मात उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। सुमार 4 ते 5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। हे घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी। पहिली 11 जावन 8 मिनटांनी कॉल येयलो कंट्रोल ऑन फोंडा। आमी पहिली तुझे आमची पीक लॉन्सन आहा न्हय धाकटी गाडी ती पहिली टर्न आउट केली। कित्याक रस्तो म्हणून आले अशी राहा म्हणून आमी पहिली धाडली ती। तेच्या वांगडा क्रू धाडलो आमचो ड्युटी क्रू 2004 GH07 मागीर आमी GH07 9101 व्हडली गाडी आनी आमचो दुसरो क्रू सेकंड टर्न आउट आमी धाडले। आमी येताले पयलीं उजो पेट्टालो सारको व्हडलो उजो पेट्टालो। पयलीं फर्स्ट एड आमी क्रू रिस्पॉन्सान केली। मातशें फर्स्ट एड केली मागीर आमची गाडी ही पावली 9101 मागीर आमी सगळें क्लियर केलें। हो आमचो LPG गॅस हें येतलो पेट्टालो तेका आमी पयलीं कूल केलें। मागीर ताचें सगळें सामान काडलें टीवी काडली। मागीर ताचें सामान खूब जळलेलें आहा। मागीर आमी लास्ट सिलिंडर काडून भायर घरान कोण आशिल्ले घरान कोण ना तो ओनर नासलो आनी कसो उजो पेटलो तो सारको एक्झॅक्ट आमकां कोच खबर ना। हांगा आज सकाळी एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। जुवान मिनीन वाज तशेंच विल्सन वाज ही आवय आनी पूत ह्या घरान रावतालीं। दोगांय सकाळी कामा निमतान घरा भायर सरिल्लीं। सकाळी उजो नक्की कितल्या वरांचेर लागलो खबर ना पूण 11 वरांचेर त्यांच्या शेजाराकूच रावपी लक्ष्मीकांत गावडे हे त्यांच्या शेजाऱ्यान हे तरणाट्यान तो उजो लागला तो पळयलो आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। हो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान पयलीं उजो पालोवपी दळाची धाकटी गाडी येयली उपरांत व्हडली गाडी येयली आनी हांगा येतकीर फोंड्याच्या अग्निशमन दलान हो उजो हांगा आटोक्यात हाडलेलो आसा। हे घडणुकेंत कसली जिवीतहानी जावंक ना मात घराचें एक पाकें एक सायड पुरायपणान जळून गेल्लें आसा। सुमार 4 ते 5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां असो अंदाज उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। करसंगे बोरयेच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक।